गोंयांत 2023 वर्साच्या पयल्या 6 म्हयन्यांत येरादारी नेमांचे उल्लंघन केल्ले खातीर परवानो निलंबीत करप्यांचो आंकडो खूब वाडला आनी हो चिंतेचो कारण आसा। सध्याच्या आंकडेवारी प्रमाण स्पश्ट जाता, जानेर ते जून 2023 मेरेन वट्ट 4756 परवाने स्थगीत केल्यात, जे 2022 वर्साच्या पुराय वर्सा नोंद जाल्ल्या वट्ट निलंबनांचो आंकडो पार करता। ह्या निलंबनाक कारणीभूत जाल्ल्या उल्लंघनां मदीं तांबडे सिग्नल तोडप, चड वेगान गाडी चलोवप, गाडी चलयतना मोबायल फोन वापरप, सोरो पिवन गाडी चलोवप वा हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप हांचो आस्पाव आसा। तांबडे सिग्नल आसतना सिग्नल तोडून गाडी चलयल्ले खातीर परवाने निलंबीत करप्यांचो आंकडो वाडला। ह्या काळांत 409 केशी मेळ्ळ्यात। तशेंच ओव्हर स्पिडिंगा खातीर परवाने निलंबीत केल्ल्यांचो 764 आंकडो आसा। मालगाडयेंत चड माल भरून व्हरप, मालगाडयेंत लोकांक व्हरप, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप अशा हेर गुन्यांवांनी एकंदर निलंबीत परवान्यांच्या आंकड्यांत भर दिल्या। पुलीस आनी आरटीओ कार्यालयांतल्यान अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांक 3767 रिक्वेस्टी आयल्यात, तरी अजून 2312 अशी म्हत्वाची प्रकरणां फुडली कारवाय करपा खातीर अजून प्रलंबीत आसा। परवाने निलंबीत करपाची ही वाड येरादारी नेमांची खर अंमलबजावणी करपाची आनी जबाबदार वाहन चालक पद्दती विशीं मोटारी चालकां मदीं जागृताय वाडोवपाची खर गरज उक्तायता। ह्या भिरांकूळ आंकडेवारीचेर उपाय काडपा खातीर आनी सगळ्या प्रवाशांची रस्त्याची सुरक्षीताय सुनिश्चित करपा खातीर गरजेचे उपाय करचे अशें अधिकाऱ्यांक आवाहन केलां। नेम मोडटल्यांचेर कारवाय जाता, केशींचो आंकडोय वाडटा, मात मोटार चलयतल्यांनी नेमांक पाळो दिवन रस्त्यार शिस्त हाडप भोव गरजेची आसा। RDX गोवा खातीर गौतम शिरोडकार।